काल सांजचे 9:30 वेळाचेर मय हळदणवाडी हांगासर एका भावान आपल्या धाकट्या भावाक हत्या करपाचे हेतू करपाच्या लागून अटक केल्ली आहे. जेन्ना आमकां सविस्तर म्हायती बिचोली पुलीस स्टेशना कडून मेळटा तेन्ना अशी मेळटा की संजय आनी सागर मायणकर हे दोगूय जे भाव आसात ते हळदणवाडी हांगासर आपल्या घरात दोगूच जण रावतात. दोगांचें लग्न जाल्लें आहा पण बायलां तेंच्या वांगडा नसता अशी सुद्दां खबर. कालचीच घटना अशी घडली की सागर हो घरान आशिल्लो आनी संजय जो आहा तो घरा भायर आशिल्लो. तो घरा कडेन येतकीर रातचे 9:30च्या आसपास ताणें दरवाजा उगडपा लागून आपल्या धाकट्या भावाक उलो मारलो. जेन्ना ताणें उलो मारल्या उपरांत धाकटो भाव सागर हो दार उगडना ह्या हेतून तेंच्या दोगां भितर बाचाबाची जाली. ह्या हेतूचेर संजयाक सागराचो राग येयलो आनी तेणें तेंच्या दोगां भितर बरीच हातापाई जाली. त्याच हेतूसून संजयाक रागात आपलो ताबो उरोवंक ना आनी तेणें सागराच्या बरेच चाकूनी वार करून ताका मारपाचो प्रयत्न केलो. ही घटना जेन्ना सागराच्या बायलेक कळ्ळी तेणें ताबडतोब बिचोली पुलिसाक कागाळ केली आनी पुलीस थंय पावली. लागींच घरांतल्यान पळोवन वचून रावल्लो संजय हेका बिचोली पुलिसान शिताफान धरलो आनी ह्या हेतूसून संजय सध्या बिचोली पुलिसाच्या हातीक गावला. मजगती वागातोर एका रेस्टॉरंटाच्या स्टाफान आपल्याच मॅनेजराचेर सुऱ्यान हल्लो केलो. रेस्टॉरंटाचो मॅनेजर गंभीर जखमी. केस सध्या हणजूण पुलिसांच्या हातान चौकशी चल्ल्या. रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी आनी सौरभ शिरोडकर.